छत्रपती शिवाजी भोसलेची जयंती गोंयान व्हडा दबाज्यान मनयली. कांय कडेन रॅली काडले जाल्यार कांय कडेन छत्रपती शिवाजीच्या जिणेचेर खेळांचें सादरीकरण केलां. शिवजयंती निमतान थिवीच्या युवकांनी शिव छत्रपती यूथ थिवी बावट्या सकयल थिवी वाठारांत रॅली काडून शिवाजीचो जय जयकार केला. शिव छत्रपती यूथ थिवी हांणी आयोजीत केल्ल्या शिव जयंती कार्यक्रमाक थिवीचो आदलो आमदार किरण कांदोळकार, थळावी सरपंच, शिव छत्रपती यूथ थिवी क्लबाचो अध्यक्ष आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. वाईट म्हणटा बरें म्हणटा हाचेर वचनाका. हांव सांगता तुमी हो कार्यक्रम करून खऱ्यांनी एक बरें काम करता आनी बरें काम करता आसतना आमची जी संस्कृती आहा, आमची जी पुर्वजांची संस्कृती आहा, शिवाजी हो कोण आसलो आमच्याच पुर्वजांचो पैकी एक आहा आनी तेंकां लक्षांत धरप, तेंची शिकवण आमकां दिल्ली आहा, तेंच्यांनी जें काम केल्लें आहा हें आमी फुडले पिळगे मेरेन पावप, आयज सांबाळून दवरप, तशेंच फुडले पिळगे मेरेन पावप आनी तेंच्या वाटचालीचेर आमी चलप हें खऱ्यांनी एक श्रेष्ठ काम आसा. आनी तुमी सगळे हे मेळोन जी तुमची कमिटी आहा हे तुमी मेळोन हे फुडें व्हरतात आनी थिवी मतदारसंघान फुडें व्हरतात. हो जो किल्लो आहा हांगासर हेची याद, हेचे जे इतिहास आहा हो आठवण करून दितात. ही खऱ्यांनी तुमची कौतुक करपा सारकिल्ली गजाल आहा. शिवजयंती कित्याक आज आमी तुमी हे उरला पळय स्वराज्य उरला ते फक्त महाराजांक लागून. माझ्या फुड्यान खूब जाण म्हणटा शिवाजीची रॅली रे, शिवाजीची रॅली. हांव तांकां सांगता बाबा शिवाजीची रॅली न्हू, शिवाजी महाराजांची रॅली अशें म्हणा. शिवाजी नासलो, शिवाजी महाराज आसलो. शिवाजी जितको रेस्पेक्ट आमी दिता तितलोच हांव मानता जे कोण श्रोते आसा पळय हांगासर तेंच्यांनी सगळ्यांनी दिवपाक जाय आनी तेंच्यांनी शिवाजी म्हणून संबोधीत न करता शिवाजी महाराज म्हणून संबोधीत करपाक जाय. आमकां फक्त लोकांक पर्यंत शिवाजी महाराजाची शिवजयंतीक न्हू तर शिवविचारूय पावोवपाक जाय म्हणून आमी आयज शिवजयंती घडोवन हाडलेली आसा. आनी येता त्या फुडाराक ह्या वर्साक अजून मेरेन आमकां तितलो प्रतिसाद अजून गावल्लो नासलो, पूण अंदूच्या वर्सा जाता तितलो लोक फुडें सरलान येयल्लो आहा ते पळोवन खूब खोशी भोगता. सगळ्या लोकां कडेन मागता अशें दिवचें फुडल्या वर्सा हीच आमची रॅली जातली, पारंपारीक रॅली आमची चालू दवरया आनी फुडें शिवाजी महाराजाचे एक शिवविचार आहा ते सगळे घडोवन हाडया. एकी कडेन रावन बरें राव हिंदुत्व वयर काडटा. कितें मेन उद्देश कितें ही रॅली घडोवन हाडपा खातीर? मेन उद्देश आसलो आमचो फकत एक शिवाजी महाराज जे आमचे आसले अजून मेरेन आमच्या सगळ्यांच्या काळजान उरपाक जाय आनी अशें फुडें आमचे शिवविचार आहात पळय एकले मनशाचे म्हळ्यार ते आमी मेन फुडें पावोंक नासले. ह्यात हो मंच तांकां आमी दवरलो आहा. फुडें येयात आनी एकवट घडोवन हाडया, आमचो हिंदुत्व हो फुडें काडचो होच आमचो मेन उद्देश. ही तिसरी शिवजयंती साजरा करता ह्या तिनूय फट्टीर किल्ल्यार. आमी ही शिवजयंती एक आमच्या हिंदुत्वाचो आनी एक आमचे एकवट दाखोवंक जाय म्हणून आमी हिंदूची आमच्या शिवाजीचे उगडास म्हणून आमी शिवजयंती साजरा करता आनी दर वर्सा करतले. सो आमी ही शिवजयंती ह्या खातीर साजरा करता की आमचो एक हिंदूंचो एकवट आसचो. शिवाजी एक असो मनीस जालो तेणी खंयच्या जातीचो भेदभाव करूंक ना, कोणाक तेणी त्रास करूंक ना. सो ज्या वक्तार तेंचे शिवाजी हांगा पोर्तुगीज येवन आमकां त्रास करतले त्या वक्तार पोर्तुगीज आमकां बाटयताले त्या वक्तार शिवाजी येवन तेणी आमचे हिंदुत्व राखलें, तांकां धाडून लायलें आनी आमी आयज उरल्या हिंदूची जात शिवाजी खातीर म्हणून आमी दर वर्सा शिवजयंती साजरा करता आनी हेच्या फुडें वर्साच्या वर्सा आमी करतले. पेडण्यांनय शिवजयंती निमतान कार्यक्रम दवरिल्ले. मोरजी पेडणे हांगा जाल्ल्या शिवजयंती कार्यक्रमाक पेडण्यांतल्या लोकांची व्हडा प्रमाणान हजेरी आशिल्ली. मोरजेन जाल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक शिवाजी महाराजाच्या जिणेचेर कांय कार्यावळींचेर प्रदर्शन केल्लें. गेली 10 वर्सां आमी शिवजयंती साजरी करीत आसा. 10 वर्सांनी आमी फक्त हरमल मांद्रे अशें केलें, पण अंदू आमी मोरजी सुरू केला आनी अंदू आमी प्रात्यक्षीक दाखयलां शिवकालीन कला जी पयलींच्या काळान शिवाजी महाराज बी चलयताले, तलवारी कशे चलयताले, दंड पथक कशे करताले ताच्या खातीर. आनी 15 तारीख आयतारा आमची रॅली जातली. त्या रॅलीक तुमी सगळे जाणांनी येवपाचें. आनी तुमकां एक सांगूंक इच्छिता की गेल्या म्हयन्यान एक कार्निवल जालो आनी कार्निवलाक शिवाजी महाराजाचो एक मिरवणूक केली, ताचो आमी निशेध करता. ही मिरवणूक शिवाजी महाराज आमचो देव आनी देवाक
सगळ्यांच्या फुड्यान धांगड डिंगाट करता उगडे नागडे नाचता थंय शिवाजी महाराजाक दाखोवपाक जायना मिरवणूक करपाक जायना आनी एक दुसरी गजाल आसा की खंय फेसबुकार आमी पळयता शिवाजी महाराजाक घाटी म्हणटात किंवा महाराष्ट्रांतलो म्हणटा शिवाजी महाराज हो आमचो दैवत गोंयकारांचो दैवत शिवाजी महाराज आसा संभाजी महाराज आसले म्हणून आमी गोंयकार आमी हांगा हिंदू आसात नाजाल्यार इतल्यान आमी कोण तरी पोर्तुगीज आसतले आसले किंवा आमी कर्नाटकांत किंवा आनी खंयच्या प्रदेशांत वचून रावतले आसले म्हणून हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की शिवाजी महाराजा कडेन कोणीच अपशब्द वापरूं नाका शिवाजी महाराज आमचो देव आसा आनी त्या देवा खातीर आमी शिवजयंती ही तिथी प्रमाणे करता बर्थडे सेलिब्रेट करीना आमी तारखे प्रमाणे तो देव म्हणून आमी सण साजरो करता शिवाजी महाराजांच्या मागावर धावले महाराजांची पालखी बदाम झाली त्या शिवा काशीची पालखी